बांदोडकर आणि मेलविन आणि दुसरे सगळे वचून म्हापशा कालाय मडगांव आणि हे भशेन 4-5 कडून आख्खे गोंय भोंवन 1000 झाडां हाडलेली आसा. झाडां म्हणजे माड, आंबे, काजू आणि अरकनट, सुपारी. आणि MLAचें मन जावन आसा की ही झाडां दिवन जे जाग्यार तो वयतलो एज अ चीफ गेस्ट म्हणून वनमहोत्सव प्रोग्रामाक तेन्ना तो स्वता एक बरी क्वॉलिटी झाडां हाडून ते एसोसिएशनाक दितलो ना क्लबाक दितलो अशें तेजें मन आसा. पूण आमी ताका पयलीं ताका देव बरें कर म्हणटा. दुसरें हांव देव बरें कर म्हणटा आमचो मंत्री बाब रवी नायक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर ताणें स्पेशल आमकां लेटर धाडलें. ताणें सांगलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1,000 हे सॅपलिंग्स ताणें वांटले. इतले काळजी आसा ह्या सरकाराक झाडां रोवपाची. दुसरें हांव देव बरें कर म्हणटा आमचो संदीप ताणें पर्सनली वचून सगळ्या देवळांनी सगळ्या इगर्जेनी लेटर दिले, नोटीस दिले म्हणजे तुमकां हांगा येवपा खातीर. कोण तरी कालूच म्हाका म्हणपा लागलो पयलीं खंय प्रत्येक पंचायतीन वचून थोडे कोटा दिताले सारकी खबर. पूण आतां पंचायत सद्याक ना. समज जर पंचायत आसली जाल्यार हांगा व्हरून ते सरपंचाक आमी कोटा दिवपाचो. तेन्ना तो पंचायत ना आनी जेन्ना फक्त सेक्रेटरी आनी एडमिनिस्ट्रेटर आसात तेन्ना आमी मातशें हें जालें की आमच्या लोकांक पावतली काय. पंचाक सरपंचाक दिल्यार आमच्या लोकांक पावतली आनी विश्वास आसा. ताका लागून आमी थारायलें हांगा ही झाडां दिवपाची. जे कोण तुमी एक्स पंच आसा तुमचेर उपकार मागता झाडां हांगा आसतली तुमी वचून तुमच्या वाड्यार वचून सांगपाक या आनी झाडां व्हरा म्हणून. फर्स्ट काम फर्स्ट सबसिडी. जेन्ना आतां पळय 200 माड आहा तो कोण पयलीं 200 येतलो ताका माड मेळटले. सगळ्यांक माड मेळटले अशें ना. तेच भशेन 200 आंबे आसा. 200 लोकांक आंबे मेळटा. तुमी समजून ते व्हरचें. जाय जाल्यार मागीर आमी आनी प्रयत्न करपाक शकता जाता जाल्यार. सो तुमी सगळे हांगा येयले आयतारचो दीस थोडे दिवसासून डायरेक्ट हिंगा येयले. तुमी सगळे येयले म्हणून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. आतां थोडक्यान आमी कितें करतले फॉर्मल फंक्शन हें एक 6-7 जाणांक आमी नांव काडून आमदाराच्या हातीन एक आमी सॅपलिंग दितले. मागीर तुमी सगळ्यांनी लायनीक रावचें आनी माणसुगेर ही झाडां व्हरची. आमचे सगळे वॉलंटियर हांगा आसतले. तुमी झाडां व्हरप पासून हिंगा रावतले. ओके. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करता. देव बरें करायचा. आनी एक थोडोसो वेळ तुमचो घेता. आमच्या हांगा विजयान हे खादी आयिल्ले आसात. 5 ते 10 मिनटां भितर तो शॉर्ट तुमकां एक टिमी वयर सांगतलो. म्हाका हांगा येवन लाडके आमदार काय मतदारसंघाचे आमचे चेअरमॅन सरपंच आणि पब्लीक लोक गांवा बायलांनो हांव खादी आनी विलेज इंडस्ट्री बोर्डाक काम करता. खादी आनी विलेज इंडस्ट्री बोर्डाक ज्यो स्किमी आसा त्यो तुमकां शॉर्ट फॉर्मान सांगतलो. समज जर तुमकां डिटेल जाय नाल्यार तुमी हांव तुमकां 10 मिनटां तुमचे कडेन बसतलो. अर्द वर सुद्दां 1 वर सुद्दां बसोंक शकता. 2 वर सुद्दां बसोंक शकता. तुमचे कडेन प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम आसा. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम. कोण बेकार आसा आतां जॉब मेळना जॉबाक भरपूर प्रॉब्लेम आसा म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक बरी पावरफूल एक स्कीम धाडलेली आसा आमकां प्रायम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ही स्कीम 1 ते 25 लाख 1 ते 50 लाख सुद्दां तुमकां फायनान्स करता. पयलीं 1 ते 25 जाल्यार आतां तें वाडोवन 1 ते 50 लाख सुद्दां केल्ले आसा. ताका 2 सेक्टर आसा. एक मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर आनी सर्वीस सेक्टर. मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टराक 1 ते 50 लाख आनी सर्वीस सेक्टराक 1 ते 20 लाख सुद्दां दिता. सर्वीस सेक्टर म्हळ्यार कितें काय म्हणटा तुमी लोक आमी गांवचे लोक आमकां मातशें कळना. तेन्ना सर्वीस सेक्टर म्हणजे कोण घरांत जे काम करता घरांक रावन जितले भितर घरांत रावन काम करता. कोण टेलरिंग करता, कोण ब्युटी पार्लर करता, कोण कॅटरिंग करता, सायबर कॅफे, इंटरनेट अशें जे अशें काम करता ताका सर्वीस सेक्टर म्हणटा. आनी मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर जे फॅक्टरी एक ल्हानशी फॅक्टरी घालता ताका मॅन्युफॅक्चरींग म्हणटा. ताका सबसिडीच्या रुपान ताका OBC, ST, SC, वुमन्स, अदर बॅकवर्ड क्लास, मायनॉरिटी चडशे लोक हांगसर मायनॉरिटी आसा, OBC आसा ताका 35% सबसिडी मेळटा. समज तुमी एक प्रोजेक्ट समज एक 25 लाखाचो प्रोजेक्ट समज जर आमचे कडेन दिलो नाल्यार 8,75,000 गव्हर्मेंट दिता तुमकां. सेंट्रल गव्हर्मेंट 8,75,000 दिता. ही स्कीम घेवपाक तुमकां इजी आनी सादें प्रोसिजर आसा. कांयच ताजें डॉक्युमेंटेशन सुद्दां इजी आसा. एक पंचायतीक वचपाचें एक NOC अप्लाय करपाची. पंचायतीक NOC बाबा कसले करता कॅटरिंग करता, सायबर कॅफे करता, पेंडल करता, साऊंड सिस्टम करता. जो प्रोजेक्ट तुमच्या मनात जो प्रोजेक्ट आसा
तुमच्या मनात जो तयार करपाचो कितें प्रोजेक्ट आसा तुमकां मोटरायज बोट सुद्दां दितात आमी गोंजा सुद्दां तुमकां ऑलरेडी आमी केल्ली आसा फिशरी एनिमल हजबंड्री मार्फत तेंय दिल्ले आसा कोंबड्योय तुमकां दिल्ले आसा त्यो सुद्दां आमी तुका 25 लाख सुद्दां ताका फायनान्स करूंक शकतात तेजो प्रॉब्लेम कांय ना ताका 35% सबसिडी मेळटली OBC ST SC वुमन्स अदर बॅकवर्ड क्लास मायनॉरिटी हाका 35% सबसिडी आनी स्वताचो असो हप्तो तुमी 5% घालपाक जाय असो OBC ST SC आसा आनी जनरल कॅटेगरी समज तर तुमी कोणी आसले समज जनरल कॅटेगरी कोणी गेले तर जनरल कॅटेगरी तुमकां 10% ओन कॉन्ट्रिब्युशन आनी 25% सबसिडी मेळटली जनरल कॅटेगरी समज तुम्ही कोणी समज जर कसल्या बिझनेसाक तुम्ही वता आमचे कडेन जी स्किमी आसात आमच्या डिपार्टमेंटात ज्यो स्किमी आसा तो EDC सुद्दां खंयच्याच डिपार्टमेंटाक ना तुम्ही आमचे कडेन येवचे तुम्ही स्वताच्या पांयाचेर उबे रावचे पर जॉब करून वचनाका तुमकां हांव पर्सनल तुमकां तुमी दुसऱ्याक जॉब दिवपाचें ट्राय करा तुमकां इतलो हेल्प करता हांव 90% हेल्प करता ते बाकीचे 10% तुमी सरा कडल्यान घेयात 90% ऑफिशियली सरा मार्फत हांव करूं शकता तुमी फक्त म्हाका कितें करा कॉन्टॅक्ट करा ऑफिसाक हांव तुमच्या मोबायला वयल्यानूच तुमकां कितें दिता डॉक्युमेंटेशन दिता पंचायती वचपाचें रेजिडेंस सर्टिफिकेट घेवपाची कोटेशन आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड आनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सुद्दां तुमकां CA कडेन वचपाची गरज ना स्वता तुमकां हांव हेल्प करतलो कित्याक तुमकां एक पयसो घेनासतना CA कडेन वचत नाल्यार प्रोजेक्टाक पयल्याच तुमकां 5,000 2,000 खातले तेन्ना तुमकां एक रुपी सुद्दां हें करिनासतना हांव तुमकां हेल्प करून 101% तुमच्या दारांक ही स्कीम दितलो पूण एकूच आसा ही स्कीम आसा ओन्ली नॅशनलायज बँके कडल्यान घेवप नॅशनलायज बँक म्हळ्यार कोण स्टेट बँक कॉर्पोरेशन बँक ऑफ इंडिया बँक महाराष्ट्रा बँक अशे बँक ऑफ युको बँक ऑफ इंडिया इंडियन बँक अशे बँको आसा नॅशनलायज त्यो ते बँके कडल्यान ही स्कीम घेवप पूण डॉक्युमेंटेशन पळय आसा तें आमकां तुमी दिवप डॉक्युमेंटेशन कितें पळय आसा जी स्कीम काडटले त्या स्किमीचे प्रत्येक स्किमीचे एक डॉक्युमेंटेशन आसतलो तो डॉक्युमेंटेशन इजी आनी सादे प्रमाणात तुमकां दितलो ते तुमी फक्त म्हाजे कडेन दिवपाक जाय ते अपलोड करपाक जाय ते अपलोड जेन्ना जातले तेन्ना तुमकां ती स्कीम तुमच्या दारांक पावतली तेन्ना तुमी त्या बँके कडेन वचपाचें बँकेक बरें तुमी कॉपरेशन करपाचें बँके मार्फत ती स्कीम घेवपाचें आनी ही सबसिडी तुमी घेवपाची ही सबसिडी ही तुमकांच आसा ही सबसिडी कोणाकूच ना खंयच्या डिपार्टमेंटाक वयता आसतना तुमी भिवपाक गरज ना कित्याक ही सबसिडी तुमच्या अकाउंटाचेर डायरेक्ट येतली बाबा सबसिडी रुपान आमकां बाबा सर कितें करतले आनी कोण कितें करता कोणा कडेन वचना आसतना ही सबसिडी तुमी जेन्ना सँक्शन जातले तेन्ना तुमच्या अकाउंटाचेर वतली आनी जेन्ना ती अकाउंटाचेर वतली तेन्ना तुमी समज एक 10 लाखाचो प्रोजेक्ट घेतलो 3.5 लाख जेन्ना तुमच्या अकाउंटाचेर वतले तेन्ना तुमकां 6.5 लाख विथ इंट्रस्टान बँकेन भरपाक जाय ते TDR उरता 3 वर्सां म्हणजे कितें तें लोन इन्स्टॉलमेंट पळय आसा नव्याचो ते पोर्शनाचेर बँक घेयना आनी इंट्रस्ट लायना उरला कितले 6.5 लाखाचेर 50,000 तुमचे म्हणजे 6 लाख तुमी विथ इंट्रस्टान बँकेक भरपाक जाय कितेंय समज तुमकां कितें प्रॉब्लेम आसा कितें आसा तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करात नाल्यार समज आतां पंचायती मार्फत कोणी समज ट्रेनिंग घेतात टेलरिंग ब्युटी कॅटरिंग सायबर कशें ट्रेनिंग घेता 15 लोक भायलो समज आनी एक स्कीम येयल्ली आसा तेन्ना आमी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दितात तुमकां 20,000 रुपया तुमकां तुमचो पळय प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट तुमी आमकां दिवपाचो तुमकां तो ट्रेनर तुमी दिवपाचो आनी तुमी हांगा ट्रेनिंग करपाची लुगारा थंय ट्रेनिंग करपाची आनी आमचे मार्फत तुमी तें कितें करपाचें ती स्कीम त्या पब्लिकांक दिवपाची ही ट्रेनिंगाची हनीमिशनाची आनी एक स्कीम आयिल्ली आसा अशेंच हनीमिशनूय तुमी करूं शकता कोणी समज जर आसत जाता तर मोह पळय आसा न्हू ताका आमी एकल्या ट्रेनराक एक सर्टिफिकेट दितले प्लस 6 बॉक्सां फ्री दितले एक बॉक्साक कितले पयशे पडटा आयच्या रेटीत 6,500 ते 6,000 पडटा पूण 5% कमिशन घेतले 95% गव्हर्नमेंट हे तुमकां शॉर्ट फॉर्म सांगलेलें आसा डिटेल समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्टाक रावा ओके थँक्यू तुमचें गुड नेम माझं विजयानंद नाईक डेजिग्नेशन असिस्टंट डेव्हलपमेंट ऑफिसर 9764 33 4491 334491 समज तुमचे भुरगीं बाळां कोणी समज जर आसा काम करपाक समज रेडी आसा कोण टेलरिंग करता कॅटरिंग करता सायबर कॅफे करता कितेंय प्रोजेक्ट रेस्टॉरंट घालता जाल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट जाया ग्रिल्स करता एल्युमिनियम करता जो प्रोजेक्ट तुमचे तकलेक आसा तो फक्त दिना कितें 12 आमी 12
बार रॅक दिना बार रेस्टॉरंट दिता वेज नॉन वेज रेस्टॉरंट दिता 20 लाख सुद्धा ताका फायनान्स करता ना एकूच सांगपाक सोदता एक्चुली आतां तेणी सांगलें तशें 50 लाख मेळटा म्हणून हे 50 लाख पयलीं नासले पयलीं ओन्ली 25 लाख असले जेन्ना आमच्या MLO ते चेअरमॅन म्हणून अपॉइंट जालो इमिजिएटली फर्स्ट ऑर्डर येयली गव्हर्मेंटाची की 25 लाखा ते 50 लाख वाडयले म्हणून आनी हे म्हाका दिसता बरो गुण हे आमच्या MLOचो दुसरें हांव सांगपाक सोदता की सर्विस इंडस्ट्री आतां खादी बोर्डाच्या मेंबरान सांगला की थोडक्यान स्कीम सांगल्या पूण MLA सांगतालो की आमी एक दीस एक प्रोग्राम दवरतले वयर हॉलान प्रोग्राम दवरतले सगळे तरुण तरणाटे तांकां आपयतले तुमी तुमच्या वाड्यावयले आहा पळय तांकां धाडचे आनी तेन्ना फूल प्रोग्राम म्हणजे फूल इन्फॉर्मेशन तुमकां मेळटलें कसली स्कीम आसा फॉर्मेलिटी कितें आमचे कडेन ऑफिसान ऑलरेडी आसा लिस्ट आसा एप्लिकेशन फॉर्म आसा तरी पासून आमी आनीक एक प्रोग्राम दवरतले सगळे युथा खातीर सगळ्यांक गव्हर्मेंट सिरीयस मेळपाना पात्रांन सांगलें तशें तुमी स्वताचो बिझनस करून तुमी लोकांक सर्वीस दवरपाचें ही कॅपासिटी तुमचे कडेन आसपा जाय आनी ती जातली हें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां आतां दुसरें आनीक एक आतां थोड्यांक आमी वांटा झाडां तुमी म्हणटात अरे तांकां कितें सोदून काडलें आमी वेगवेगळे हेजे काडल्या म्हणजे एक सिस्टर घेतल्या एक जाणटो दादलो घेतला एक जाणटो बायल घेतला हे भशेन आमी वेगवेगळे फक्त सिंबॉलीक एक ल्हान भुरग्याक घेतला मागीर सगळ्यांक लायनीन तुमकां झाडां मेळटलीं देव बरें करून जनन बाब आनी हेडी आनी तशेंच देव बरें करून म्हणटा प्रेस जे हांगा तर आयिल्ले आसा त्या प्रेसाकूय हांव चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा तशेंच तुमकां सगळ्यांक तुमी वेळान वेळ काडून हांगासर हाजीर जाले तुमकां सगळ्यांक काळजाची भलायकेन चड आनी चड देव बरें करून म्हणटा आनी आतां आमी आमच्या आमदारांच्या हातींतल्यान थोडेशे जाणांक पयलीं सँपल आमी वाडटात तर हांव मागतां सिस्टर मायरा आनी हांगासर No. Antonio Almeida. Johnny Tawad. Eso, Baba. No, tinggal tau. Thank you. Johnny Tawad. Janita, कैसे ना? हाँ, वही। मेरा नाम नींद है। इसे, बाय। हाथ दो, हाँ। ओके, थैंक यू। Zarina. No, rest good. Madam. Thank you. Ramesh Naik. Ramesh, focus. Ramesh. Thank you. Yurat. Sir. Thank you. Shiva Naik. Shiva. Sir.
थँक्यू. आणि आता आपलो एक धाकटो भुरगो रोहीत कामा रोहित बाबू ओके थँक्यू. सगळ्यात देव बरें करून दिता. आणि आता उद्याला सगळ्यांक झाडां अशें लायनीन रावचे झाडां रावचे अशें लायनीन पण पयलीं येयले तर पयलीं रावचे तुमी चिंतपाचें पयलीं येयले तर पयलीं उलय कोण नो नो तुझी सर आयज तुमी हिंगा सॅम्पलींग वन ऑफ सॅम्पलींग झाडां दिल्या की सांग आमकां. पळय आयज पयले स्वतंत्र गांव आयज आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन झाडां आमी लोकांक पावयल्या आनी तो म्हजो तो एम.एल.ए. जो कोटा आसा तो हांव चड आनी चड आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर रवी नायक हांकां देव बरें करूं म्हणटा की ताणें आयज हांगासर आमकां झाडां पावयलीं म्हणून. आनी तशेंच हांव समजता आमचो जो लोक ते कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी आमी झाडां दिली ते बरे भाशेन लोक झाडां लावन जी आमची व्हडली पिढीगा आसा पिढी आसा ते पिढी आमी सांबाळून ते कितें पड मेळटलें ते पिढयेक फुडले पिळगेक म्हाका दिसता आमचे पिळगे आसा ताका फळां कितें तर मेळटलीं ताचे खातीर हे आमी झाडां लोकांक पावयल्लीं आसा. आनी हांव मागता हें झाडां व्हरून लोकांक बरे भाशेन लावची आनी आमी तशेंच लोकांच्या आदारान म्हाका जाय तें काम करपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचे एज अ एम.एल.ए. म्हणून हांव म्हजे लागीं जाता ती भाशेन जी आमची फॅसिलिटी आसा ती आमी फॅसिलिटी लोकांक पावयता. सर तूं तुजे हितून खादी हितून स्किमी खूब येयल्या आनी सेकंड पयलीं 25 लाख आहले आतां 50 लाख केला तेजेर कितें सांगपाक सोदता. हां पळय हांव एज अ एम.एल.ए. जावन म्हाका गव्हर्मेंटान जे एक चेअरमॅन केल्लो आसा आनी कादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड आतां एक चेअरमॅन जावन आसा. आनी एज अ चेअरमॅन म्हाका दिसता एक हातून आमचे कादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड हातून भरपूर स्किमी आसात. आनी आमच्या आख्ख्या गोंयच्या आमच्या कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन न्हय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक मागता तुमी हे स्किमीचो फायदो काडचो. आनी म्हजें ऑफीस जावन आसा जुंता हावस सेकंड फ्लोर पेंजीम. ज्यो स्किमी आसात त्यो आमी म्हाका जाय लोकांक घरांनी पावयल्ली आनी स्किमीचो फायदो लोकांक बरे भाशेन काडचो. युथांनी तशेंच बाकी आमचे लोक जे आसात ताणें हो फायदो काडपाक जाय कित्याक ही जी स्कीम आसा ती 1 लाख ते 50 लाख देखून आमी हो स्किमी दिल्ली आसा की हांव मागता आमचे जे यूथ आसा सगळे जॉब सोदता. म्हाका दिसना गव्हर्मेंट सगळ्यांक जॉब दिवपाक शकतलो पूण आपल्या खूब पांयांनी उबो रावन आपले जे बिझनेस करपाक शकता ते कादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड हाचे जे स्किमी आसा तुमी त्यो यूज करच्यो. हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवन जे स्किमी ज्यो आसात त्यो आमचे डिटेल जे आसा त्यो आमच्या ऑफिसान आसा वो खंयच्याय टायमार विलेज पंचायत लेवल विलेज पंचायता सरपंच पंच जे आसा तांचे लागीं मागता तुमी लोकांक सांगचे ह्यो स्किमी कितें आसा त्यो एक्सप्लेन करच्यो. आनी जाय जाल्यार आमी सगळे विलेज पंचायतान आमचे जो स्टाफ आसा हांव देखून येवपाक शकता. त्यो स्किमी कितें आसात त्यो हांव सांगपाक शकता. तुमी खंयच्याय टायमार आमकां कॉल करात आमी तुमचो प्रोग्राम घेवन आमच्या लोकांक ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी सांगपाक शकता. सर केसरवळ स्प्रिंग आसा पळय ती इन अ व्हेरी आतां बॅड कंडिशनान आसा. तूं कितें अपग्रेड कितें करपाचो आसा. सांगपाचें म्हणल्यार ऑलमोस्ट मुगेलो प्रोसेस केसरवाल स्प्रिंग जे आसा ऑलमोस्ट मुगेलो प्रोसेस रेडी जाल्लो आसा. आनी जो हांवें आमच्या टुरिजम मिनिस्टर सर रोहन कावते हाचे लागीं दिल्लो आसा आनी ताणें म्हाका बरें कॉपरेशन दिल्लें आसा. ताणें सांगलां आपूण जाता ते भाशेन जी केसरवाल जी स्प्रिंग आसा ती जाता ते भाशेन आपूण डेवलप करपाक आपूण तुका आदार करता म्हणून. आनी म्हाका दिसता जरूर तो करून म्हाका हेल्प करतलो. आनी आमी इन्स्पेक्शनाक येवपाचें आसा. ताणें सांगलां आपूण इन्स्पेक्शनाक येता आनी जेन्ना इन्स्पेक्शन येता तेन्ना इन्स्पेक्शनूय करून आमी हो प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरोन
तो आमी जाता ती भाशेन हांव कंप्लीट करपाक सोदतां.